शॉर्ट टर्म विजा आशिल्ल्या 3 पाकिस्तानी नागरिकांनी गोय सोडला। गोयात अनधिकृत रितीन रावपी लोकांचेर पुलिसेन कारवाय करपाक सुरवात केल्या। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उलयलो। पहलगामात जाल्ल्या हल्ल्याचो बदलो घेवंक प्रधानमंत्री मोदी खंयच फाटी फुडें पळोवचे नात, मुख्यमंत्र्याचो विश्वास। जाल्यार पहलगाम आतंकी हल्ल्याक लागून भारताच्या दर एका नागरिकाक दुःख जाला म्हणत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात हे कार्यावळीत दुःख परगटायले। पहलगाम आतंकी हल्ल्या उपरांत घरमंत्री अमित शहान सगळ्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे फोनार संवाद सादिल्लो। दर एका मुख्यमंत्र्यान ताच्या राज्यात रावपी पाकिस्तान्यांक परत धाडपाचे निर्देश दिल्ले, गोयच्याय मुख्यमंत्र्याक सांगिल्ले। ते उपरांत शॉर्ट टर्म विजा आशिल्ल्या 3 पाकिस्तान्यांनी गोय सोडला। पहलगामात जाल्ल्या हल्ल्याचो बदलो घेवंक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खंयच फाटीफुडें पळोवचे नात म्हण मुख्यमंत्री ताळगांवात उलयलो। नॉर्थ आणि साउथ दोनूय डिस्ट्रिक्टांत मोठ्या प्रमाणात झाड धरती घेवपाक सुरू आसा। दोनूय एसपी खूप मोठ्या प्रमाणात असे जे मायग्रंट लोक मोठ्या प्रमाणात रावता त्याचे व्हेरिफिकेशन स्टडी सुरू केला। आज सांजचो एक्चुअली फिगर जो एक्झॅक्टली हा पळयली म्हणजे 2,500 ते 3,000 लोकांक व्हेरिफिकेशन करपाकूय सुरवात केली जाले ऑलरेडी। थोड्या जाणांक डिटेन केले, थोड्या जाणांक मागीर परत आसा तशें सोडून दिले व्हेरिफिकेशन करून। हे काम कंटिन्युअसली म्हणजे पयर हांवें आदेश दिल्या उपरांत काल दिसभरांतल्यान खूप मोठ्या प्रमाणात जाला। आयजूय जातले। तांचे सांजचो पाव ऑफिशियली प्रेस नोट जो आसा पळय होम डिपार्टमेंटातल्यान इश्यू करता, जेणे करून लक्षात येतले की आमी पूर्ण गोंय भरांतल्यान कितल्या लोकांचे व्हेरिफिकेशन केले आणि ते 3 जण जर आशिल्ले ते शॉर्ट टर्म ऑलरेडी गेले। जाल्यार पहलगाम आतंकी हल्ल्याक लागून भारताच्या दर एका नागरिकाक दुःख जाला अशें म्हणीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन मन की बात हे कार्यावळीत दुःख परगटायलें। प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी। 2027 विधानसभा वेंचणुकेक अजून 1.5 वर्स मायज वेळ आसा, मात भाजपा आतांच वेंचणूक मोडांत गेल्या। जिखपाची तांक आशिल्ल्या फुडाऱ्याकूच तिकेट, आमदार आसा म्हण तिकेट मेळटलीच अशें ना। सर्वेच्या रिपोर्टाच्या आधाराचेरच उमेदवार थारतले। संपादका बरोबर चर्चा करतना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाचे आमदार आनी इत्सुकांक शिनाल। 2027 विधानसभा वेंचणुकेक तिकेट दितना जिखपाची ताक हो मुळावो निकश आसतलो। खंयचोय राजकीय पक्ष जिखपा खातीर वेंचणुकेत देंवता आनी त्या खातीर जिखपाक शक्य ना त्या फुडाऱ्यांक तिकेट दिवपाक फायदो ना म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दामू नायकान संपादकांक बरोबर चर्चा करपाक आपयल्ल्या खासा बसके वेळार ह्या विशयांचेर उलयले। वेंचणूक लागीं पावली काय सर्वे करूनच तिकेटीचेर निर्णय जातलो म्हूण तांणी स्पश्ट केला। तिकेट दितना जिखपाची ताक पळोवन निकश, सगळे पक्ष जिखपा खातीर वेंचणूक लढयतात, हरपाक न्ही। जिखपाक शकना त्या फुडाऱ्यांक तिकेट दिवन फायदो ना। दर वेंचणुकेत 40% नवीन आमदार निवडून येतात। वेंचणूक लागीं पावली काय मतदारसंघांची सर्वे जातली। सर्वेच्या रिपोर्टाचेर फुडलो उमेदवार थारतलो। भाजपा सदांच सर्वे करून वास्तव तपासता आनी निर्णय घेता। ह्या पयलीं आमदारांक तिकेटी न्हयकारून नवीन उमेदवारांक दिल्यात। आमदार आसा म्हूण तिकेट मेळटलीच अशें ना। कोणेच खंयचीच गजाल ग्रांटेड घेवची न्ही। लोकसभेत गोंयांत भाजपाक 50% मतां पडटात, मात विधानसभेक ती 35%च्या सकयल पावतात। भाजपा लोकसभेत तांकां मतां दिवपी मतदारांक विधानसभा वेंचणुकेतूय आपल्या वांगडा दवरपा खातीर काम करपाचो आसा। गोंयांत भाजपाक लोकसभेक 50% वयर मतां मेळटात। 2024 भाजपाक 51.58% मतां मेळिल्ली। त्या मतदारांक विधानसभा वेंचणुके खातीरूय आमचे मतदार म्हूण दवरतले, दामून स्पश्ट केला। हे मतदार लोकसभेक पार्टी पळोवन मतदान करतात, तेच मतदार विधानसभेक उमेदवाराक पळोवन मतदान करतात। लोकसभेचो वोटिंग पॅटर्न विधानसभेक मेळोवपाचें भाजपाचें टार्गेट। विधानसभेत तांणी उमेदवाराकूच न्हय तर पार्टीक पळोवन मतदान करपाक जाय, मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केला। ह्या वेळार कला अकादमी स्मार्ट सिटीचे विशय आयले। कला अकादमीची वास्तू 50 वर्सां पोरणी। कला अकादमीचें काम करूंक नाशिल्ले जाल्यार बरोच समस्या उप्रासपाच्यो। सद्याक आशिल्ले उणाव त्याच कॉन्ट्रॅक्टरा कडच्यान जाग्यार घालून घेतले म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो। कला अकादमी भाशेन स्मार्ट सिटी खाला पणजे शाराचें काम करूंक नाशिल्ले जाल्यारूय बरेच प्रस्न उप्रासपाचे। कामाच्या सुरवेक उप्रासिल्ले कांय प्रस्न तडीक लायल्यात, उरिल्ले त्याच कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान जाग्यार घालतले म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगला। पहलगाम जाल्ल्या आतंकी हल्ल्या उपरांत आतां गोंयच्या मंत्रिमंडळात जावपी फेरबदल हुमकळ्ळे। इतल्यान तरी कांयच बदल जावचे ना अशी चिन्हां। केंद्रीय नेते हल्ल्या उपरांत वेगवेगळ्या कामांनी व्यस्त आशिल्ल्यान फेरबदलाचो विशय फुडें गेल्ल्याच जमा। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।
गोंयांत वेगवेगळे कडेन ग्रामसभा जाल्यो. रेवोड्या ग्रामसभेत लायट ट्रीप जाता म्हण थळाव्यांनी इशू काडलो. सरपंच म्हणटा सरकारी पावंड्यार प्रक्रियेक वेळ वता. सगळ्यो गजाली जाग्यार घालूंक यत्न. सुकूर ग्रामसभेत एक राष्ट्र एक वेंचणूक धोरणाक तेंको. एकमतान थाराव म्हण सरपंच उलयली. रेवोड्या ग्रामसभेत लायट ट्रीप जाता म्हण थळाव्यांनी इशू काडलो. सरपंच म्हणटा विशय सोडवपाक यत्न चल्ल्यात. डिवायड केलो तांकां कितें दिसांनी तो करतो ट्रान्सफॉर्मर आमकां नेवो घातलो. नेवो घालून आतां तेचे कनेक्शनां तीन आहा. डिपार्टमेंट तूं आतां इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटचो ऑफिसर ताका तो कायद्यान पेपर आसा तो जितलो ताका कोण हाडूंक शकना तो 100% जितलो. पंचायतीन हेजेर एक्शन कितें घेतला, वॉर्ड मेंबरान एक्शन कितें घेतला, बाकीच्या मेंबरांनी कितें एक्शन घेतलें आमकां मात तरी चिता गरजेचो हब जावपाचो आहा. देईचो नंबर म्हाका दी. हांव देई फोन करता. ताका हाडूंक जाय मॅडम पळय तो देई येना ताका हाडूंक जाय सुकूर ग्रामसभेत एक राष्ट्र एक वेंचणूक धोरणाक तेंको हेर विशयांचेर चर्चा जाली. अंडर ग्राउंड केबल ते इश्यूचे आमी तांकां प्रॉमीस केले की आमी तुमचे प्रॉब्लम सॉल्व करता म्हणून. आनी तशेंच आनी एक आमी रेजोल्युशन घेतला ग्रामसभेन की 1 नेशन 1 इलेक्शन हे रेजोल्युशन आमी पास करून घेतला ग्रामसभेन आयचे. राना खात्याच्या गेटीच्या इशू वेल्यान खोतीगांव ग्रामसभा बरीच तापली. तेज्या वेळाचेर तुमी फॉरेस्टा कडेन डिस्कशन करून कितें इन्वेस्टिगेशन काडलें तांकां विचारलें बाबा तूं गजानन त्या बैठकीर आशिल्लो, हांव आशिल्लो आनी त्या बैठकीक अंकित कुमार आशिल्लो. आनी अंकित कुमारान जे आसा न्ही हाजें पूर्ण एक्सप्लेनेशन जें आसा न्ही म्हणजे कंप्लेनर आसा तांचे समोर दिल्लें आसा. आनी हांवूय त्या वाटेन ज्या दिसा आवाज केलो त्या दिसा म्हाका सरपंचान फोन केलो म्हणून हांव सायडीन रावन केल्लो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गांवचे सगळे इशू सुटावे जायनात तो मेरेन कसल्याच नव्या प्रकल्पांक मान्यताय दिवची न्हय. बेताळ भाटी ग्रामपंचायतीच्या खासा ग्रामसभेत थाराव सरपंच सांगता. प्रकल्पाक उदक दिवचें ना म्हण सरपंच उलयलो. लोकांकूच खंय सारकें उदक ना. नवे प्रकल्प आयल्यार उदकाचे खंय हाल जातले. बिल्डरांनी स्वताच्या रिस्कार जमीन घेवची म्हण पंचायतीन वाठारांत बोर्ड लायल्यात. बेताळ भाटी वाठारांत लोकांचे उदकाचे हाल वेगवेगळे इशू घेवन सरकाराक लेटरां केली मात एकूय इशू सुटावो जायना म्हूण सरपंच सांगता. आतां इशू सुटावे जायनात तो मेरेन नव्या प्रकल्पांक मान्यताय दिवचे ना म्हूण ग्रामसभेत थाराव. प्रकल्पांक परवानगी दिवचे ना म्हूण पंचायतीन बोर्ड मारल्यात. एक विलेजी एक कॉर्नराचे बोर्ड मारय म्हूण कित्या हांवें विचारलो तांकां कित्या मारपा जाय काय म्हूण. मागीर ते म्हणपा लागले चोय आतां आमगे गांवांत पयल्या उदका कॅपेसिटी ना म्हाकाय दिसता जरी तर तांकां आमी ते कितें येयले आनी तें कितें प्रोजेक्ट जाता आनी कितें जाता आमकां उदक ना जाल्यार तांकां आनी खंयची उदक मेळटलें. ओपोज कोणें करूं ना नाका म्हूण आमी तेंगे ग्रामसभा रेजोल्युशनाचेर ते बोर्ड मारले. बोर्ड मारले कोण अवेर जावपा ते बाबा अशें करून नाका म्हूण बेताळ भाटी. Till our problems are solved, all these grievances are sorted out. Till then, we will restrict the upcoming projects, additions to the village, because neither will the people who are existing, they will be having water, electricity, and garbage issues being sorted out. And even the existing, it's an extra burden. So it will be total chaotic. And a issues आमी चोयलाय already. हे हिंगान सगळे दुसरे स्टेट्सान बी चोयलाय. वॉटर शॉर्टेज Bangalore and other cities. आनी congestion बी चोयला. आनी हिंगा गोवा बी तितून चोयला आमी नॉर्थान already wells have been polluted. There is no water tankers in the north now recently. ग्रामसभेत सरपंचाक कोणे तरी नाका जाल्लो शब्द म्हणिल्ल्यान बोवाळ जालो. पुलिसांनी मध्यस्थी करून प्रकरण मिठयले. दर्यादेगेर येवपी कोयर करप्यांचेर एक्शनीची थळाव्यांची ग्रामसभेत मागणी. पिकनिकेक येतात तांच्यांनी आपलो कोयर रिटर्न व्हरचो म्हूण पंचायतीचो उलो.
MRF शेड अजून ना एक जागो निश्चित केल्लो, मात थंय लोकांनी विरोध केलो म्हूण सरपंचाचे रजाव. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. फुडल्याय टर्मात आमकां दोतोरूच मुख्यमंत्री म्हण जाय. दोतोराक लागून ताळगांवांत जायती उदरगत जाल्या. आमदार जेनिफर मॉन्सेरात उलयली. ताळगांवांत जेनिफरान खूब बरी उदरगत केल्या. गोंयांत हेर काडांनी लोक बरे रस्ते पळयतात तेन्ना ताळगांव सारके रस्ते केल्यात अशी देख दितात. मुख्यमंत्र्यान आमदाराची तोखणाय केली. आयताराक जाल्ल्या भाजपा कार्यकर्ता मेळाव्या वेळार मुख्यमंत्री उलयलो. फुडल्या कार्यकाळात आमकां होच मुख्यमंत्री जाय. ताळगांवची उदरगत करपाक दोतोराचो व्हडलो वांटो आसा म्हूण ताळगांवची आमदार जेनिफर मॉन्सेरात आयतारा जाल्ल्या कार्यकर्ता मेळाव्या वेळार उलयली. So I would like to thank first the Honorable CM for all the development works that have taken place in Talegaon. And as you all know, our CM is very proactive. He never says no to anything. He's very interested in development of, I think, each constituency. So yeah, and I wish we always have a CM like this, or maybe the same CM next term. जाल्यार गोंयांत हेर कडांनी लोक बरे व्हडले रस्ते पळयतात तेन्ना ताळगांव सारखे रस्ते केल्यात अशी देख दितात अशें म्हणीत मुख्यमंत्र्यान आमदाराची तोखणाय केली. हांव मुद्दामून केन्नाय सांगता की बरेच कडेन जर व्हडले रस्ते केल्ले दिसत न्ही जाल्यार कोणूय म्हणटा तालिगांव सारको रस्तो केला मरे म्हणून. एक्चुली एप्रिसिएट करपाक जाय तांकां की तांचें विजन आनी प्लॅनिंग म्हणजे खरोखर सांगता अजुनूय बी कोणी जर व्हडले रस्ते केल्ले दिसत अरे तालिगांव सारकें डेव्हलपमेंट केलें मरे तुवें हें सहज लोकांच्या तोंडांतल्यान येता. कारण तालिगांवांत भोंवता आसतना घडये ती पंचायत एरिया आसतली बट ज्या पद्दतीची पुराय आमी म्हणटा क्लीन नीट दवरपा खातीर आनी डेव्हलपमेंट एप्रिसिएट करपाक जाय बाय मॅडम जेनिफर मॉन्सेरात हांकां. तेंची उरलेलीं कामां येता तेंच्या टेन्युअरांत ती कामां जी आसा ही फुडल्या 2 वर्सांच्या भितर पुराय जातली. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. परवरे कदंबा डेपो लागच्या राष्ट्रोळी महारुद्र देवस्थाना कडेन आयतारा फेटल एक्सिडेंट. टेम्पोचो धपको लागिल्ल्यान देवळा भायल्या बांकार बशिल्लो सुकूरचो उमेश मुटुंगी आखताक सोंपलो. टेम्पो बऱ्याच स्पिडीत आशिल्ल्यान नियंत्रण वचून अपघात जाला लोक सांगतात. ह्या रस्त्यार जायते जाण स्पिडीन येतात. हांगा रंपर घालचे म्हण लोकांची मागणी. आयतारा सकाळी परवरे सुकूर जाल्ल्या एक्सिडेंटात टेम्पोच्या धपक्यात एकलो सोंपलो. टेम्पो बरोच नेटान येतालो. नियंत्रण केल्ल्यान एक्सिडेंट जाला म्हूण लोक सांगतात. ह्या रस्त्यार जायते जाण स्पिडीन येतात. हांगा रंपर घालपाची लोकांची मागणी. एक्सिडेंटान 3 बायकी त्यांनी उडयल्ल्यो आसा आनी तो इतली ओवर स्पिडीचेर आसता की म्हाका दिसता जर आनी कोण शेनवारचो बीन जाल्ले काल बीन जाल्ली जाल्यार मेजर ट्रेजरी हांगा जावपाची. कित्याक काल शेनवारची हांगा खूब गर्दी आसता आनी हांव ट्राफिका कडेन आनी PWD कडेन आनी आमच्या मिनिस्टरा कडेन मागता की हो रोड जसो रूंद जाल्लो आसा तसो हांगा ट्राफीक वाडलो आसा आनी हांगा कोणाच्या स्पिडीचेर नियंत्रण आसना. जो बायक नाल्यार 4 व्हिलर तो इतल्या स्पिडीनी वयता की हांगा क्रॉस करपाक सुद्दां व्हेरी डिफिकल्ट जाल्लें आसा. हांव इतलेंच मागता की हांगासर 2-3 कडेन रॅम्पर्स घालचे. दिवटीच्यान पुर्वच्यान गाडी येताली ती व्हडली टेम्पो तो अनबॅलन्स जाला आनी येतानाच हांगा रॉंग सायडीन पावलो रायट सायडीन पावलो आनी एक स्कूटर उडयली. फुडें वचून दोनी बेंचार कोण बसलेलो आसलो विथ द मोबायल आनी तेणें आपली पल्सर पार्क केली. ती मोटरसायकल आनी बेंचार दोनी बेंचार बसलेले आसले तांकां घेवन तो फुडें वचून गेटीर येवन पडला देवळाचेर. ओवर स्पीडिंग करता तो ओवर स्पीड आसलो आनी तो हांगा पावतकीर मागीर रॉंग सायडीन पावलो. I came here, I left my slipper and went inside and I started praying for the God. And immediately this fellow, that van fellow came and one fellow was sitting over here. I saw him. And then when I soon after leaving my slipper and went inside, that tempo fellow came and smashed at that guy and then he was blinking there. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. वैतरावात प्रुडंट.
पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न झिंक फॉलिक ऍसिड विटामिन ए बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस घरा घरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक. प्रियोळाक राती रस्तो क्रॉसिंग करतना ब्लॅक पॅन्थराक गाडयेचो धपको थळाव्यांनी पळयल्या उपरांत राना खात्याच्या कानार घाले. राना खाते उपचार दितना तो सकाळी सोंपलो म्हण म्हायती. राती जीव आशिल्लो मात सकाळ मेरेन जीव सोडलो. ताका खंय वेळार ट्रिटमेंट मेळूंक ना म्हण थळावे उलयतात. दोतोर 24 वरां ड्युटेर आसनात. राती प्रियोळा रस्तो क्रॉस करतना गाडयेचो धपको बशिल्ल्यान ब्लॅक पॅन्थर जखमी जाल्लो. थळाव्यांनी ताका पयल्या उपरांत राना खात्याच्या कानार घाले. राना खात्यान ताका उपचार दिवपाक सुरू केल्ले मात उपचार दितना तो सोंपलो. घडणूक घडली तेन्ना ताका वेळार जाय तशें ट्रिटमेंट मेळ्ळें ना म्हूण थळावे सांगतात. दोतोरूय खंय नाशिल्लो. तो सकाळी मेरेन आसलो मात सकाळी जीव सोडलो. ब्लॅक पॅन्थर हो गाडी मारल्या कोण्या प्रियोळ हांगा आनी मागीर आमी बेगीनूच ते सायटीर गेले. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कॉल केलो, खूब जाणांक ट्राय केलो कारण रातचो टायम आसता. मागीर तांणी थोड्या वेळान एक वरभरान मागीर येता म्हणून सांगलें. म्हणजे तातूंत जीव आशिल्लो. म्हणजे जेन्ना आमी लागीं गेले 1-2दा आमच्या आंगार येवपाक ट्राय केले. जांकां ट्रिटमेंटाची कांयच आमचे कडेन फॅसिलिटी ना. शेड सुद्दां जी आसा ते सुद्दां ताका दिवपाक कांयच मेळूना. तेजे तोंडांतल्यान मात रगत मातशें येतालें. मागीर आमी खुबशे प्रयत्न केले फॉरेस्टाक कॉन्टॅक्ट करपाचे पूण फॉरेस्टाक कॉन्टॅक्ट जायना जालो. मागीर आमी मार्दोल पुलीस स्टेशनाचे पुलिसेक कॉन्टॅक्ट केले नंतर एक पुलिसाची एक PCR आयले. तेंच्यांनी मागीर फॉरेस्टाक आमी कॉन्टॅक्ट करून फॉरेस्टाचे लोक आयले. पिंजऱ्यान बी तो रावन आमकां पळयतालो. म्हणजे बरो आशिल्लो तो. Actually, either ka locals and police party they have found एक black panther side में ना into okay side में it was ना about to जना लाइफ का ना थोड़ा सा ना वो लास्ट स्टेज का. काल एक राती एक ब्लॅक पॅन्थर कोण्या प्रियोळ हांगासर रस्तो क्रॉस करतना ताका स्पिडीन जी गाडी वताली ताणें तो धपको दिल्ल्यान तो राती 2:30 सुमार तो सायडीच्या रस्त्याक पडलो. NGOs थंय पावले. जवळ जवळ 1 वरान खंय थंय फॉरेस्ट येयले. फॉरेस्टान ताका पिंजऱ्यान घातलो आनी मागीर पिंजऱ्याक घेवन ते सकाळी जेन्ना सकाळी खंय तेणें प्राण सोडले. पण म्हाका दिसता कसलेच तरेचे ताका फर्स्ट एड जावं हें ते दिवपाची तेंच्यांनी म्हाका दिसता ताका हें करूं ना. कारण 24 तास दोतोर हो म्हणटा खंय एनिमल हजबंड्रीचो हो अवेलेबल नासता. त्याच प्रमाणे म्हाका दिसता फर्स्ट एड हेंचे कडेन तरी आसा काय म्हणून. पण फर्स्ट एडूय म्हाका दिसता ताका कांय दिवना. फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. इंटर काशी FC आड नामदार FC मॅचीच्या प्रकरणात AIFF अपील कमिटीन दिल्ल्या निर्णयाचेर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्सान स्टे हाडला. तशेंच AIFFन आय लिगाचो जैतिवंत घोशीत करचो न्हय. तशेंच मेडल सेरेमनी करची न्ही अशी ऑर्द दिल्या. तरी आसतना AIFFन केळशीत कार्यावळ घडोवन चर्चिल ब्रदर्साक ट्रॉफी दिली. ह्या वर्साची आय लीग खूब इंट्रस्टिंग आशिल्ली. आय लीग सोंपली पूण आय लिगाचो विनर कोण तें कळनाशिल्लें आनी कोण विनर जावन आयसलँड प्रमोट जातलो तें खबर नाशिल्लें. आनी हेजें कारण म्हणल्यार जी इंटर काशी नामदारी FC अगेन्स्ट अपील फायल केल्ली AIFF कडेन तेजें कारण आशिल्लें. लीग सोंपली पूण AIFFन तेजें फायनल वर्डिक्ट दिवं नाशिल्लें. चर्चिल ब्रदर FC आनी इंटर काशी ह्या दोनूय टिमी मदीं एक ती टसर आशिल्ली. आनी जेन्ना AIFFन वर्डिक्ट दिलें ते इंटर काशी अगेन्स्ट गेले आनी चर्चिल ब्रदर्स आय लिगाचे विनर्स म्हणून डिक्लेअर जाल्ले. हे जे वर्डिक्ट दिल्ले तेजेर इंटर काशी इन द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स जी डिस्प्युटा खातीर टॉप मोस्ट बॉडी आसा तेका अपील केल्ली. आनी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स तेंच्यांनी AIFF सांगलेलें आसा की टायटल सेरेमनी तशेंच जे मेडल सेरेमनी आसा विनर डिक्लेरेशन ते होल्डार दवरचें म्हणून. अशें आसतना सुद्दां आज AIFFन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनान चर्चिल ब्रदर्साचे ट्रॉफी सेरेमनी तशेंच विनर डिक्लेरेशन केल्लें आसा. तशेंच मेडल्स दिल्ले आसा. जाल्यार AIFFन केल्ली ही अवॉर्ड सेरेमनी करप म्हळ्यार CASच्या ऑर्दीचो अवमान थारूं येता. दिवाडेच्या सप्तकोटेश्वराच्या मूळ जागेचेर सरकार देवूळ बांदतले हें मुख्यमंत्र्यान दिल्लें उतर तांणी पुराय करचें. पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकारान मागणी केल्या. पुरातत्वीय आनी पुराभिलेखाचो अभ्यास करूनच सरकारान हें काम हातांत घेवचें अशेंय केरकार मागता.
2 वर्सां आदी सप्तकोटेश्वर देवस्थानाच्या पुनर्स्थापनेच्या वेळार सप्तकोटेश्वराच्या दिवाडे आशिल्ल्या मूळ स्थानार भव्य वास्तू बांदपाचो सरकाराचो संकल्प आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान वक्तव्य केल्ले. सप्तकोटेश्वर देवस्थानाच्या पुनर्स्थापनेच्या वेळार सप्तकोटेश्वराच्या दिवाडे आशिल्ल्या मूळ स्थानार भव्य वास्तू बांदपाचो सरकाराचो संकल्प आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान वक्तव्य केल्ले. पुरातत्व आणि पुराभिलेखाचो अभ्यास करूनच सरकारान हे काम हातांत घेवचे म्हण पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकारान मागणी केल्या. शिवेंद्रराजे भोसले हांगासर मुद्दामून ह्या कार्यक्रमाक आयले. मी आपल्याला सांगू इच्छितो की ज्या दिवाडी बेटावरनं हे लिंग या ठिकाणी आणलेलं आहे त्या दिवाडी बेटावरती भव्य अशी वास्तू बांधायचा संकल्प गोवा सरकारचा आहे आणि निश्चितचरित्या परत एकदा त्या गोमंत भूमीमध्ये त्या दिवाडी बेटावरती हा संकल्प सोडलेला आहे की त्याही ठिकाणी परत एकदा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आशीर्वादाने या ठिकाणी मंदिर झालं. पण सप्तकोटेश्वरांचं मंदिर आणि गोव्यातील मंदिरं जी उद्ध्वस्त झालेली आहे त्याचं स्मारक म्हणून त्या ठिकाणी गोवा सरकारच्या वतीने पुन्हा आम्ही मंदिर त्या ठिकाणी बांधू हा संकल्प सरकारचा आहे. खरं म्हणजे ह्या मंदिराची निर्मिती जर करून सरकाराक नवो शुभारंभ करपाक जर जाय जाल्यार तेच्या खातीर तेंच्यांनी पुरातत्वीय आणि पुराभिलेख अभ्यास करूनच त्या संदर्भातले पर्यावरण पोषक असे बांदकाम जर ह्या दीपवती बेटाचेर सप्तकोटेश्वराच्या नांवान जर उबारले जाल्यार ते गोंयच्या भारतीय संस्कृतीच्या अस्मितेचो मानदंड जातलो आनी सरकारान तशा पद्दतीन तिची निर्मिती करपाक जाय. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी जर अशा पद्दतीन जर हांगा एक सुंदर मंदिर उबारले जे मंदिर आमकां आमच्या गोंयच्या सांस्कृतीक धार्मीक वारशाचे संचित म्हणून आमी पळयताले अशा पद्दतीन तेची जर निर्मिती केली जाल्यार म्हाका दिसता की पंचगंगेच्या पवित्र संगमाचेर 5 न्हंयांचो जंय संगम जाता अशा उदकान वेडलेल्या बेटाचेर हे जर निर्माण जर जायत जाल्यार ते कोकण काशीच्या लौकिकाक सार्थ ठरतले. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. नुवेच्या लाबान डिसुजान आपल्या पोरसांत इंटिग्रेटेड फार्म तयार केला. वेगवेगळ्या तरेची झाडां ताणें आपल्या पोरसांत लायल्यात. फळां, भाज्यो, वखदी वनस्पती इतलेंच न्हय जाल्यार बोकडां, कोंबयो, सोंशे, नुस्तीं हे सारकी वेगवेगळी जनावरां डिसुजान फार्मांत पोसल्यांत. ज्या वेळार लायिल्लीं झाडां बरे तरेन फुलां फळाक येता, पोशिल्लें जनावर बरे तरेन पोरसांत बागुडटा तेन्ना खरी खोशी जाता, लाबान सांगता. If you want to be happy, you have to grow, get all the types of animals, plants, everything. Happiness comes only when you see all the animals and plants, when it grows nicely. And if you go organically, it grows like anything. इंटिग्रेटेड फार्म तयार करप म्हळ्यार फकाणां न्हय. एग्रीकल्चरिस्ट जोकीम रॉड्रिक्सान लाबानाची तोखणाय केली. ते तरणाट्यान फायदो घेवपाक जाय. तेगे पुताक वयता एटलीस्ट आनी एक 10 उस्ता म्हणून जाता न्ही. हें कितें कोत्ताय तें सगळें हें आनी सक्सेस जातली. तशें हेजे युथांनी फायदो घेवचो. आतां स्टडी टूर म्हूण आतां कॉलेजी भुरगे सगळे हाडटाय हे फायदो काडपा जाय आनी हें करून फकाण न्ही तें आमी म्हणटाय एक बरें पासन जाय, हार्डवर्क जाय, तें चोयलां हें करते बी तर हें आहा तेका. जाणी हे फार्म पळोवंक नात आनी ते मुद्दाम पळोवपाक येवचे आनी देख घेवची म्हण गोवा कॅनाचो कन्व्हेनर रोलन मार्टिन सांगता. Anybody who has not visited Laban's farm should do so because it's a huge inspiration for people who have worked in the industry but decided to spend their money in farming, building up a multi-crop farm, building up a little infrastructure here to hold a kind of a small event or, now he is busy, getting schools to come here and talking to young children. Huge experience. And I think people all over Goa have got properties, small farms, small family farms. I think this is an excellent example to follow. Visit Laban's farm and see what he has done, what is possible. पालकांनी भुरग्यां खातीर पयशे दवरपा परस एक जमनीचो तुकडो दवरचो जाचेर भुरगीं अशे तरेचे फार्म करपाक शकतात, लाबान सांगता. Most of the children come here. I want to tell your parents to keep you piece of land where you can grow. Don't keep money or nothing, no anything, only field so that you can grow
yourself and be happy, because the day will come, our new generation will not get anything seen, because all construction, everything is seen. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. साखळेच्या रवींद्र भवनात 125 मेगावॅटाचो सोलार पॅनल घालपाचें काम सुरू. मुख्यमंत्र्यान कामाचें उक्तावण केलें. लायटीचे म्हयन्याक 2.5 लाख बिल येतालें. सोलार पॅनल घाल्या उपरांत वर्साक 10 लाखाचो खर्च सोलार पावराक लागून सुट्टलो म्हण मुख्यमंत्री उलयलो. रवींद्र भवनात आतां खंय पुराय सोलार लायट वापरतले. उरिल्ली वीज खात्याक. साखळे रवींद्र भवनार 125 मेगावॅटाचो सोलार पॅनल घालपाच्या कामाचे मुख्यमंत्र्यान उक्तावण केले. म्हयन्याक 2.5 लाख लायटीचे बिल येताले. ते पयशे आतां उरतले म्हण मुख्यमंत्री उलयला. आणि गॅडा ह्याच्या वतीन आमचो सोलार प्लांट घालता. आमच्या रवींद्र भवनची रेव्हेन्यू जो आहा पळय न्ही हो खूब मोठ्या प्रमाणात ताका लागून आमी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करताले. ते पयशे आमचे 10 लाख रुपया सुमार वर्साक वाचतले. ओके, 125 मेगावॅटचो प्लांट रवींद्र भवनाच्यान आमी गॅडा जे काम करपाक लागला पळय न्हू तो सक्सेसफूल जावपाक लागला म्हणपाक काय हरकत ना. वेगवेगळ्या गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाचेर ह्याच पद्दतीन सोलार प्लांट घालपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा. ऑन एन एवरेज 60 लाखाचो टेंडर जे सोलर 125 मेगावॉटाचे आमी आतां रवींद्र भवनाक घालतले. ऑन एन एवरेज आमकां इलेक्ट्रिसिटीचें बील येता 2.5 लाख म्हयन्याक येता. सो 2.5 लाख जाले जाल्यार अरावंड 30 लाख सुमार आमकां वर्साक जाताले. पण आतांच्या हातून सोलरान समज जालें जाल्यार 10 लाख आमकां डायरेक्ट सेव जातले. जे सकाळी फुडें जी हे येता युनीट ते डायरेक्टली हाका वतले, कित्याक ग्रिडाक वतले आनी ते आमकां एका वर्सान इनबिल्ड जातले. रवींद्र भवनाचे इंटरनल कन्जम्पशन जातले आनी जर कितें उरलें सरप्लस जर हॉलिडे डिसान यूज जायना जाल्यार 100% तो डायरेक्ट सगळो इलेक्ट्रिसिटीक वता. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. शिवोलेचो अल्बर्ट रॉड्रिग्स आनी ताची धूव सिलावियान गोंय ते वालांकनी 1066 किलोमीटर सायकलीन प्रवास केलो. पयलीं सावन सायकलिंग करपाची उमेद आपल्याक आशिल्ली म्हण सिलाविया सांगता. ह्यान फुडें खंय सायकलीन प्रवास करपाची इच्छा आसा. प्रवास करतना सिलाविया मदीं सीक पडलें तरीकय खंय प्रवास पुराय केलोच. शिवोलेचो आल्बर्ट रॉड्रिगेस आणि ताची धूव सिलाविया रॉड्रिगेसान गोंय ते वालंकनी 1066 किलोमिटराचो अंतर सायकलीन हुपलो. भलायकी बरी उरपाक जाय जाल्यार दर एकल्यान सायकलिंग करप गरजेचें म्हूण दोगांचोय संदेश. मदीं खंय धूव सिलाविया एकदां बरें ना जालें. वताचो त्रास जावपाक लागलो. मात तरीकूय सगळ्याचेर मात करून दोगांनी आपले वालंकनी पावपाचें सपान पुराय केलें. आमचे खुबशे भुरगे सायकल चलोवपाचें सोडले. लॉकडावनान तर आमी वचून शॉपकाराक विचारीत जाल्यार सेल सारकी बॉम्बर आनी आतां ते सायकली सगळे स्क्रॅप वयता. म्हाजी एकूच इच्छा आहा आमी इतले तर पयस वचूं शकता. म्हाका तो किलोमिटर 1066 किलोमिटर फोर विथीन 9 days कट केले जाल्यार म्हाका जर काश्मीराक वयपाक टायम लागतो ना 20 दीस लागतले. म्हाजे खाली एकूच लोकांक एक विनंती की एक्सरसायज करा सदांच. सो 5 पासून आमी बसून रावताले आनी 5 जाले की 6, 7, 8 पासून आमी चलयताले सायकल. 7:30 पावले की आमी आमचो वस्ती सोदताली. म्हणजे खंय रावतली पळय पेट्रोल पंप नियर बाय इन्क्वायरी करून आमी पेट्रोल पंपार वचून बसताली. सकाळी उठताली आमी 4, 4:30 ते 5 पासून आनी मागीर परतून आमी 9 पासून सायकल चलयता मागीर चलयताली. हांव ल्हानपणासून सायकल चलयता. दाडान म्हाका सिनियराक आनी तेन्ना सायकल दिल्ली. तेन्नासून आजून पासून हांवें म्हाजी सायकल चलयता आनी सायकलीनूच हांवें इतके फुडें पावन दाखयला. सो सायकल चलोवन हांव फिटूय उरलां आनी हांवें कितें करूनय दाखयलां. भुरग्यांक आतां स्कुटरी चलोवपाचें खूब इच्छा आयला. हांवूय चलयता ना म्हणना, पूण सायकलूय चलोवंक जाय आनी एक्सरसायजूय करूंक जाय भुरग्यांनी. पयलें न्हू पयलो दीस म्हाजो बरो गेलो. दुसऱ्या दिसा म्हाजे पांय जोड जावंक लागले. तेन्ना आमी हुबली पावली. ह्या टायमार आमी हुबली आसली तेन्ना हांवें दाडाक सांगलें जाल्यार पत्तुली आमकां म्हजे पांय जोड जाल्ले. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते. बुलेटिन इतल्याच सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.